फाटल्या थोड्या म्हयन्यांनी घडली घडितां आमी एक घडी आमच्या मती पडद्यार हाडल्यार तोंडांत एक कोडू रूस तेच परी जिवांत बोस कोटसाण आमकां भोगता. वेगवेगळीं दृश्यां आमच्या दोळ्या मुखार येतात. कोरोना पिडेन कश्टोंचो लोक, लॉकडावना निमती बुकेन आनी वस्ती नासतना आसचो लोक, तेच बरी आमी लॉकडावना निमती आमच्या घरांत बंदी जावन आसलें दृश्य, असली हजार पिंतुरां आमच्या दोळ्या मुखार येतात. आनी ही परिगत जाता तितली बेगीन नितळ जावन आमी परत्यान पयलेंच्या सामान्य जिणयेक पाटी परतूंक अत्रेगान आसां. आमच्या मती पडद्यार गुंच्या कोडू उडासां पैकी, ह्या अनुभोगा पैकी, ह्या दृश्यां पैकी थोडी ही एक आवय आनी बापूय आपल्या दोगां भुरग्यांक घेवन एका लोटच्या गाडयेर तांकां बसोवन लगभग 600 मैलां पयस पैण करून गेल्लें. आनी एक तरणाटी चली आपलो पिडेस्त बापूय ताका आपल्या सायकलार बसोवन 100 मैलां ताका आपोवन व्हरून गेल्ली. आनी एक दृश्य, एक आवय आपल्या धाकटुल्या भुरग्याक एका पेटेचेर या सुटकेसीचेर न्हिदावन व्हरून व्हेल्लें. आनी एक भोव कराळ दृश्य आमच्या दोळ्या मुखार येवचें तें रैलाच्या पाट्यार मरोन पडली 16 जण आनी त्या रैलाच्या पाट्यार शिंपडाल्ले तांचें खाण भाकऱ्यो. राजरस्त्यांनी व्हड लांब सालीन लायनीन वेसो लोक तकलेर वजें घेवन असलीं दृश्यां आमच्या मतींत येताना आमकां मेस्तांक भोव बेजाराय जाता, कोटसाण भोगता, तशेंच आमच्या दोळ्या कांचिनी दुखांव देतात. ही दृश्यां सिनेमाची दृश्यां न्ही, ही खंयच्याय प्रदर्शनाक दवरलीं दृश्यां न्ही. आमच्याच गांवची, आमच्याच देशाची, आमच्याच मनशांची आनी आमच्याच भाव भयणींची. ही आमची भाव भयणी आमच्या देशाची कामेली जावन आसात. जाणी हो आमचो राष्ट्र बांदून हाडला. हो राष्ट्र मात्र न्ही, आमच्या ह्या राष्ट्रांतले हर एक बांदून हाडलां. आमची बांदपां, आमची इस्कोलां, आमची घरां, तितलेंच न्ही, आमच्या घरा भितर ह्या आमच्या हितलांत, आमच्या शेतांनी, आमच्या तोटांनी तांणी वावर दिवन तें बांदून हाडलां. एका रितीर आमच्या अस्तित्वाचे बांदपी ते, आमच्या भविश्याचे बांदपी ते असल्या लोकांक असली एक परिगत आयिल्ली पळोवन समेस्तांक बेजार जायजेच. व्हड नागरिकतेचो गांव आमचो, व्हड नागरिकता आसले मनीस आमी, तरी ह्या दुबळ्या कामेल्यांक मानान गौरवान मनशा बरी चलोवंक आमी चलवल्या म्हणलें वो बेजारायची गजाल. तांकां विशेश तरांनी ह्या काळार धरणीक शेवटिलां म्हण येत आनी भोव कश्टोन तीं आसात. कोणीय सांगलीं उतरां वाचलीं उतरां म्हाका उडासाक येतात. कोरोना व्हायरसान हर एकल्याक आपल्या तोंडाचेर एक मास्क घालूंक बळ केलां. पूण तेच परी ह्या कोरोना पिडेन साबारांच्या तोंडार घाल्लीं मास्कां सकयल पडयल्यांत या निकळायल्यांत. आमचे मनशापणाची परिगत संवसारा हुजीर दिसून येता. ही परिगत अशी आमकां कुमो केल्ल्यांची, आमकां आदार दिल्ल्यांक, आमचे मदें आसच्या दुबळ्या धाकट्यांक तांचो हात
आमी आनी ह्या राष्ट्रान सोडला. कोरोना पिडेन आमच्या संवसारांत मात्र न्ही, आमच्या भारतांतच 2 संवसार आसात म्हणलें दाखयलां. एका देशा भितर 2 संवसार कसले? एक जाय पुरतें आसच्या ग्रेस्तांचो संवसार, दुसरें दुबळ्यांचो, जे दिसकूल करतात, कामेली वावराडी कोणाकोणाच्या घरा कामाक आसात, झोपड्यांनी जियेतात, रस्त्यांनी जियेतात, तांचे लागीं कसलेंच दस्तावेज ना आनी तांचें जिवीत भोव असुरक्षितेंत आसा. हे व्हायरस ह्या राष्ट्रा भितर हाडूंक तांचो कांय हात ना, ते जबाबदार न्ही जाल्यारय ह्या सगळ्याचो परिणाम भोव चड तरान भोगूंक मेळ्ळो ह्या आमच्या दुर्बळ्या कामेल्यांक. तांचो ताळो हो आनी तांची बोबाट हे, तांचे रुदान हे आमकां हांगासर किड्या बरी सोडलां, आमकां मोरोंक सोडलां. ह्या कोरोना व्हायरसाच्या ह्या पिडे वेळार, लॉकडावना वेळार आमच्या कामेली वर्गान भोव चड सोंसलां. 2 म्हयने पर्यंत तांकां तांच्या घरांत ह्या खंयसर तीं आसात झोपड्यांनी आनी खंय आसऱ्यांनी भायर वचोंक अवकाश मेळोंक ना. त्या वेळार खाणाक वखदाक भोव कश्ट जालीं. ती कोणें कोणें कितें कितें तांचे तारीफो केल्यो. 2 म्हयन्या उपरांत आपल्या गांवाक फाटीं बाई सरता म्हणटना जे देशांतरी कामेली आशिल्ले, वेगवेगळ्या राज्यांतावन आयिल्ले, वेगवेगळ्या जाग्यांतावन जिल्ल्यांतावन आयिल्ले, ते भायर सरतना तांकां वाहनां नासलीं. तांकां वाहनां दिनासतना कश्ट येलें, तांकां फाटीं वचोंक कश्ट भोगले. ह्या लोकान भोगले कश्ट आमी आमच्या उतरांनी वर्णूंक शकना. आमच्या जनगणते प्रमाणे आमच्या राष्ट्रांत लगभग 10 करोड पर्यंत हे मायग्रंट लेबरर्स ह्या एका जाग्यातावन आनी एका जाग्याक वचून वावर करचे हे कामेली आसात. हे वेगवेगळ्या राज्यांतावन दुसऱ्या राज्यांक वतात, कित्याक आमच्या भारतांत खंयसरी खंयच्या जाग्यारी वचून वावर करूंक हर एकल्याक हक्क आसा. कित्याक येता ते? तांच्या गांवांनी भोवशा सुखीदाड आसा, तांच्या गांवांत भोवशा सारकें काम ना, ह्या तांच्या गांवांत जाय तितली मजुरी तांकां मेळना. जशें आमी वेगवेगळे जागे सोदून वेता, आमचो लोक गल्फाक वेता, कॅनडा वेता, अमेरिका वेता, इज्रायलाक वेता, कित्याक? सडीत इल्लोसो पाग मेळटलो आनी ह्या निमती आस्त करूंक न्ही, बगार आपल्या कुटुंबाक पसूंक साध्य जातलें म्हणल्या खातीर वेता. तेच परी हो लोक आपलो गांव सोडून हांगासर तो आयिल्लो कश्टांनी काम करचो, कांय विशय उगे नासतना काम करचो. तांणी कांय सूख करूंक ना, ताणें कोणी चोरी करूंक ना, कोणाची कुणी करूंक ना, या कोणायकी मोस करन दगो करन तांणी पयशे जोडूंक नात. फकत तांणी कश्ट काडन ती काम करतालीं. तर कश्टांच्या वेळार तांचो हात आमी कित्याक सोडलो? मनीस एक कामेली जावन आसा, हर एकलो, हांव आनी तुमी आमी सगळीं कामेली जावन आसा, वावराडी जावन आसा. एक काम म्हणलें एक देणें देवान आमकां दिलां, वो एक शिराप न्ही. काम म्हणलें एक देणें, वावर म्हणलें एक देणें. देवान अशें निर्मिलें की मनशान काम करन आपलो घाम वारोवन ताणें आपलो दिसपडतो ग्रास जोडिजे. आनी हो एक संतोशाची गजाल जावन आसा, कित्याक आपणाचो दिसपडतो ग्रास जोडचे समय मनीस देवाच्या रचने कार्यांत भागीदार जाता. आनी हो जावन आसा आमचो वावर. वावर खंयचोय तो जावं, वावराड्याक आपलो मान गौरव आनी मजुरी ताका मेळाजेच आनी न्यायनितीची मजुरी ताका मेळाजे. खंयचोय वावर उंच, खंयचोय वावर नीच, खंयचोय बरो वावर या खंयचोय वायट वावर अशें ना. हर एकल्याक आपआपलो वावर आसा. दफ्तरांत एसी भितर बसचो सॉफ्टवेअर इंजिनियर तो कितें करता तें काम, आनी एक स्त्री शेतांत ह्या घरांनी
आई दनादून या घरचें काम करणं आपलं दीस पडतो, ग्रास जोडटा, दोगांयच्या कामाक मान आनी गौरव फावो कित्याक दोगांय करतात ह्या दिसपडत्या ग्रासा खातीर. तर ह्या देशांत दोन संवसार कित्याक? एक असल्यांचो ग्रेस्तांचो आनी एक दुबळ्या कामेल्यांचो कश्टांत आसात तसल्यांचो. ह्या विशयांत आमी गंभीर तरान चिंता पाठयचे. पवित्र सभेन ह्या विशयांत एक चिंताप एका शेकड्या आदींच अधिकृत तरान आटयिल्ले 1891 पापा लियाव 13व्यान एक विश्वपत्र पाठयिल्ले रेरूम नोवारूम समेस्तांक कळीत आसचें तसलें. हे एक भोव क्रांतिकारक विश्वपत्र जावन आसलें आनी ह्या विश्वपत्रांत कामेल्याची हक्कां कितें, धनियांची जबाबदारी कितें आनी साबार संगती तातूंत दिल्ल्यो आनी सगळ्यांनी हें एक विश्वपत्र भोव एक क्रांतिकारक मेट पवित्र सभेचें म्हणून वाखणलें. आनी तो आसल्या साबार संगती पैकी थोड्यो संगती ह्यो धनी आनी कामेल्या मदें आसचो संबंद आनी एकामेकाक कशें तांणी गौरव दिवचे. कामेल्याक दिवंक जाय आसलो फावो तो न्यायनितीचो पाग आनी ताका कामाक जाय पुरती वेवस्था आनी सवलतां करून दिवचे. कामागाराक जाय तसलें वातावरण लाबोवचें. कामेल्यांची हक्कां तांकां दिवची आनी ह्या खातीर सरकारान तांकां ती हक्कां मेळचे बरी करची जबाबदारी सरकाराची आनी काम दितेल्याची. खासगी आस्त आसा, संपन्मूळ आसात, हातूंत हरी एकल्याक ताच्या गरजे प्रमाणे वांटप जायचे मेळाजे आनी त्याच बरी दुबळ्यांची कामेल्यांच्या हक्कां खातीर नवी मेटा आनी नव्यो वाटो सोदून काडिजे, तांकां आदारसिजे आनी सुदारसिजे. एका वावराड्या आनी वावर दितल्या मदें कितें सर्व आसा तें सर्व ह्या विश्वपत्रांत आटापल्लें भोव सोबीत विश्वपत्र हें येवन आज 130 वर्सां जाल्यांत. ह्या विश्वपत्राच्या शतमानोत्सवा वेळार पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान आनी एक विश्वपत्र दिलें. ताचें नांव लातिनांत सेंटेसिमस अन्नुस. ह्या विश्वपत्रांत ताणें सांगिल्लीं उतरां सरकारान ग्रेस्तां खातीरच आसल्यां खातीरच वावुरल्यार पावना, कित्याक आमच्या ह्या संवसारांत दुबळे व्हड संख्यान आसात. तांची जतन घेवचे आनी तांकां कितें नितीचें गौरवाचें आसलें तें मेळाचें म्हूण पापा जुआंव पावलोन दामून सांगलें आपल्या विश्वपत्रांत. आमच्या राष्ट्राचो बापूय असलीं उतरां म्हणटा. एका राष्ट्रान कामेल्यांक तिरस्कार करतना कितलो त्या राष्ट्राक अपमान भोगता तो अपमान हेर खंयच्या गणितांत भोगना म्हणून. भोव धैर्याची उतरां, भोव बलिश्ट उतरां, भोव कठीण उतरां जी आमच्या राष्ट्राच्या बापूय महात्मा गांधीन दिल्लीं ती. तेच बरी ह्या कोरोना व्हायरसाच्या काळार लॉकडावन जावन आमचे कामेली वावराडी कश्टातना थोड्या राज्यांनी आमच्या देशाच्या थोड्या राज्यांनी जावं दी उत्तर प्रदेश या गुजरात आनी हेर राज्यांनी कामेल्यांची हक्कां आसचें तें कानुनूच बदलून घालें. कामेल्यांक मेळचो पाग, तांकां मेळचो विशेव, तांकां कश्टाल्या वेळार तांकां मेळचो परिहार, तांची कामाची वरां गर्भेस्तीन कामगारांक मेळचे त्यो सवलत्यो असली साबार कामगारांची वावुराड्यांची हक्कां तांणी रद्द केली. आनी तेच बरी भोव कठीण तरान तांच्या वावराची वरां वाडयलीं. 8 वरां जावन 10 वरांक ती वाडयलीं. ह्या कश्टांच्या काळार वावराड्यांक भोव कश्ट मारले, ह्या सडीत कश्ट जाले, दूख जाले, पूण सरकार कानून कितें करूंक शकतात हे बावडे वावराडी. आमच्या राज्यांतय असलेंच प्रयत्न चल्ले आनी हाका जायतो विरोध आयलो.
कामगारांची वावुराड्यांची वावराची वरां वाडयल्ल्याक जायतो विरोध आमच्या राज्यांत दाखयलो. 1940 आनी 7 इस्वेंत भारत स्वातंत्र्य जाताना जे आयले वार आमी पळयलें कशे लोक आपल्या गांवाक वचूंक पांय वाटेनी वेतालो तशेंच घडलें. भारत आनी पाकिस्तान म्हणली 2 राष्ट्रां जाताना हांगासर लोक थंयसर लोक हांगासर आनी साबार लोक मेलो, साबार लोक निराश्रीत जालो, साबार लोक भुकेन आनी पिडेन वळवळ्ळो आनी तांचे खातीर रेफ्युजी कॅम्पां केल्लीं आनी तवळसो प्रधानी जवाहरलाल नेहरू एक रेफ्युजी कॅम्पाक असल्या लोक आशिल्ल्या एका कॅम्पाक भेट दिवंक गेलो आनी तवळ खंय एक स्त्री थंयसर आशिल्ली प्रधानी नेहरूच्या कॉलराक धरून सवाल करी लागली, तुमच्या ह्या स्वातंत्र्यातावन आमकां कितें मेळ्ळां? स्वातंत्र्य मेळ्ळें म्हणटात आमकां कितें फायदो जाला? नेहरू कांयच गडबड नासतना जाप दिली ताणें. एक साद्या स्त्रियेन राष्ट्राच्या प्रधानीचो कॉलर धरून सवाल करचे तसलो अवकाश तुमकां मेळ्ळा. भोव अर्थभरीत भोव मार्मीक गणीत हे, पूण मोगाचे न्हू आज कश्टाल्लो वळवळ्ळो दणसाल्लो आमचो वावराडी कामेली वर्ग आमच्या राजकारणींच्या ह्या जबाबदारीच्या मनशांच्या कॉलराक धरून अशें सवाल करूंक सकत गी, तसली सकत तांकां आसा गी, बळ आसा गी, ह्या तांणी केलें तर या तशें करूंक चिंतलें तर तांचें भविश्य कितें जायत तें आमींत चिंतून पळयचें पडटा. कामेली आमी सर्व जावन आसा, आमच्या हाता सकयल कामेली आसात, पवित्र सभेंत कामेली आसात, वावराडी आसात. आमची पवित्र सभा बांदून हाडच्यांत तांचोय मोठो वावर आसा. आमच्या फिरगजांनी, आमच्या संघ संस्थांनी, आमच्या घरांनी वावराडी कामेली आसात. तांचो दिसपडतो ग्रास जोडचे खातीर ती हांगासर आसात आनी कश्ट आनी दूख दामून धरून ती हांगासर आसात. तांकां तांच्या कुटुंबाक पसची व्हड जबाबदारी आसा. तांणी कामाक पुरतो सांबाळ तांकां मेळ्ळ्यार आनी केल्लें काम इतलेंच इतलो सांबाळ दिवया म्हळ्यार आपल्या कुटुंबाक तांणी पसचें कशें. ह्या लॉकडावना निमते साबार जाणांनी आपल्या वावराड्यांक कामेल्यांक सांबाळ दिवंक ना. साबारांनी तांकां अर्द सांबाळ दिला, ह्या साबारांनी तांकां कश्टिला नासयला, तर तांणी तांच्या कुटुंबाक पसचें कशें. सांबाळ दिवचो केल्ल्या कामा खातीर न्ही, त्या कुटुंबाक या त्या मनशाक आपलें कुटाम चलोवंक कितें गरज आसा त्या खातीर आनी त्या मापान दिवचें जावन आसा. बाबा लियांव 13व्याचें विश्वापत्र येवन 130 वर्सां आज जाल्यार आमच्या संस्थांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फिरगजांनी आजच्या वावराड्यांक आमी न्याय नितीन चलयतावंगे, तांकां फावो तो गौरव दितावंगे, तांकां फावो तो वावराचें वातावरण आमी करून दितावंगे, तांकां न्याय नितीची मजुरी आमी दितावंगे. हें व्हड सवाल आमी आमकां आज विस्तारिजे. साबार फावटी आमची जाप ही जावन आसा, काम इल्लेशें आसा एका वराचें, एका वराक आनी कितलो दिवचे पयसो. आनी थोड्यो म्हटल्यो आमचे उद्गार जावन आसात, कांय काम नातलें, हांवें आपणान काम दिल्ल्यान ताका कितें गी मेळटा. असल्यो जापी असले उद्गार वावराड्यांक कितेंच बरें करूंक सकनात. बगार जरी तरी आमचे थंय मनशापण आसा, जरी तरी वो वावराडी ताचें कुटाम बरें जायचें म्हूण आसा, तर त्या कामेल्याच्या कुटुंबाक कितें सर्व गरज आसा कनिश्ट तरान मनशा बरी जियोंक तें सर्व दिवचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. ना तर आमी मनशापणांत सलवताव. कामेल्यांची वावराड्यांची परिगत कितली वायट आसा म्हणून फाटल्या दिसांनी फाटल्या म्हयन्यांनी आमकां स्पश्ट तरान कळोवन आयलें. विशेश तरान आमचे मदें आसचे ते असंघटीत कामगार, जावं दी बांदपाचें काम करचे या जावं दी हेर ल्हान व्हड काम, या ल्हान ल्हान कामां करचे,
ते संघटीत जावंक नात, तांचे लागीं युनियनां नात, तांचे लागीं एकवट ना, तांकां सरकाराचे कसलेय अवकाश मेळनात. असल्या लोकां खातीर झुजचें या वावुरचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. आमच्या पवित्र सभेंत फिरगजेंत दियेसेंत आसात संघ संस्थे, कॅथोलीक सभा, स्त्री संघटन, युवा संघटन आनी हेर ह्या आमच्या कामेल्यां खातीर वावरूंक फुडें सराजे. तांकां सरकाराच्यान साबार अवकाश मेळचे आसात, सवलत्यो मेळच्यो आसात, त्यो सर्व तांकां मेळचे बरी करूंक ह्या संघटनांनी आनी आमी सर्वांनी प्रयत्न करिजे. आनी ही एक आमकां जागवण जावन आसा आमच्या कामेल्यां खातीर आमी वावर करिजे म्हणून. लेवी शास्त्र पुस्तकांत, पवित्र पुस्तकांत, ह्या लेवी शास्त्र बुकांत अशें सांगलां, परदेशांक तुमचे मदें आसच्या परदेशांक तुमचे बरी सुसलया. कित्याक एक दीस इजिप्तांत तुमी परदेशी जावन आसल्यात. इस्रायल प्रजेक दिल्ली जागवण ही आमकांय मेळची जागवणीस. ह्या दुबळ्या वावराड्यांक, कामेल्यांक गौरवान मानान सलया. कित्याक तुमी सक्कड या, आमी सक्कड एक दीस असलेच दुबळे वावराडी जावन आसल्या. आज आमचे लागीं खावंक जेवंक आसत, पूण आमी तसल्या एका पाठतळांतावन आयिल्ल्या. हे आमी विसरोवचें न्ही. देखून ह्या आमच्या दुबळ्या वावराड्यांक मान दिवया, गौरव दिवया, न्याय नीतकरण दिवया. आनी ह्या मुखांतर तांकां मनशा सहज आल्लो मान आनी गौरव लभतलो आनी ती आमचे सारकी एकाच देवाची भुरगीं जातली आनी जेजू क्रिस्ताची भाव भयणी जातली. हो संसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत अनाथरी अनाथूय म्हाका. हो संसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत अनाथरी अनाथूय म्हाका. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसलां. हाताचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लिखलां, नांव तुजें लिखलां. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसलां. हाताचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लिखलां, नांव तुजें लिखलां. हो संसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत अनाथरी अनाथूय म्हाका.
सांडीत एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीत एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी